मयी मतदारसंघातल्या लोकांक मेळप सोपे जावचें म्हूण मयीचे आमदार प्रेमीन शेट हाणें दिवचली शारांत संपर्क कार्यालय उगडलां। बेरेस्तारा ह्या कार्यालयाचें उक्तावण जालें। गोंय प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांचे हजेरींत हो सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्याक आमदार प्रेमीन शेट हांचे सयत मये मतदारसंघाची वेंचणूक प्रभारी सुलक्षणा सावंत, मणियारे प्रेमानंद महांब्रे, सरपंच, पंच आनी भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। भाजपाचे कार्य निमाण्या घटकां मेरेन पावोवपाक कार्यकर्त्यांनी वावुरचे असो उलो मानेस्तांनी मारलो। 75 वरां जी आसात ह्या 15 दिसाच्या कालावधीन म्हणजे दिसाक सिन्सियरली प्रत्येक कार्यकर्त्यान 5 तास जे आसात ते पार्टीक लागून दिवचे। आनी हातूंतल्यान कितें करपाक जाय तर केंद्रांतल्यो ज्यो स्किमी आसा, गोंया भितर केल्ल्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावल्यात काय ना हें आमकां पळोवपाक जाय। आमी ठरयल्लें आसा जें पत्रक जें आसा तें पत्रक आमी ठरयल्लें आसा की 2 लाख घरा पर्यंत आमकां तें वितरण करपाचें आसा। आनी ताका लागून सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव विनंती करता की तांच्यांनी ह्या मये मतदारसंघान सुद्दां लोकां पर्यंत तें पावोवचें। आज हें ऑफीस बऱ्या भागा भितर आनी हें बरें सुसज्ज अशें ऑफीस आमचे आमदार प्रेमेन बाब शेट हांच्यांनी दूरदृश्टीतून उबें केल्लें आसा, सुरवात केल्ली आसा। ताचो फायदो निश्चितपणान येणाऱ्या दिसांनी त्या मतदारसंघातले मये मतदारसंघातल्या लोकांक लागून जातलो।